काकोण्या करमलीवाडा वाठारात कूयर शुद्धीकरण प्रकल्पा लागसरच्या निचऱ्यांतल्यान उदक व्हांविल्ल्यान वाठारांतल्या सैमीक उदकास्रोतांक धोको निर्माण जाला असो गंभीर आरोप थळाव्यांनी केला। शुक्रारा करमलीवाडा वाठारांतल्या व्हाळांत व्हडा प्रमाणात मेल्लें नुस्तें मेळिल्ल्यान थळाव्यां मदीं तिडकीचें ल्हार पातळ्ळां। उदक दूषित जाल्ल्यान ही घडणूक घडल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायत। संबंधीत एजन्सी कडल्यान बेगोबेग चवकशी करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। सकाळी पयलीं म्हाका फोन येयलो की हांगा करमल्या वाड्याचेर नुस्तीं मरून पडलें आहा म्हणून। हे करमलीवाडो खंय पडटा? आतां आमचो चिरकुनळी रोड वता काकोडे कुडचड्यार ते थंय नुस्तीं मरून पडलें म्हणून आमकां पळोवपा येयलें जाल्यार आमची हांगा पयलीं पळयलें आमी आनी मागीर आमचें देवूळ आहा पायकाचें थंय वचोन पळयलें। न्हंयानी आमगे एक नाला जॉयंट जाला, थंय वयतकीर पळयलें जाल्यार नालांतल्यान उदक येता आनी तें कळटा सगळें अशें चिखलाचें तेका उदक कसलें म्हणून कळना आनी ऑयल ऑयलशी अशी मातशी वयल्यान दिसता। पूण तें आमी पळयत मागीर आमी गवळ्या वाड्यार वयता ते हेजेर कडेन थंय गेले। थंय पळयलें जाल्यार सगळें तें उदक सांठोवन आसा आनी प्लांटा भितरल्यान उदक भायर सरता तें आमी पळयलें। हे गोश्टीचेर आमी मागीर जेन्ना तेंकां ऑफिसरां तेंकां भायर आपयले प्लांटाच्या मनशांक आनी तेंकां दाखयलें ही गेल्या वर्सा ह्यो गोश्टी अश्योच जाल्ल्यो आनी परत ह्या वर्सा तुमी परत तशेंच करता म्हळ्यार तुमी लोकांच्या आरोग्या बरोबर खेळटा त्यो गोश्टी जाली ना। तुमकां लोकांच्या आरोग्याची कांय पडोन गेलें ना हेजो अर्थ जालो। हेजे पयलीं सुद्दां आमकां हांगच्या लोकांनी सांगलेलें की उदकां देंवपाचें ना, उदकां देंवली जाल्यार सगळें आंगाक सगळी पुळी येता आनी सगळी खाज सुट्टा म्हणून। तेन्ना सुद्दां आतां ही कितली एरिया तुम्ही सांगतात? आतां आमी अरावंड जे गार्बेज प्लांट 3-4 किलोमीटर येयले आतां आमी थंयच्यान। आतां व्हाळ व्हांवण्यात थंयच्यान 2 किलोमीटर तर आमी पावले। आतां तें उदक पाडे उदक येवन बरें उदका मेळटा? बरें उदकां आमचें आतां देवूळ आसा पळय न्हू थंयच ती जॉयंट जाला। एक नाला आनी आमची आतां न्हंय ती आमची ती नंदा लेकां वयता ती ते वटेच्यान सारको येता तो कळटा तें उदक। आतां तुमी ते तेंचे डिपार्टमेंटा मनीस येयले? हय तेंचे प्लांटा तेंचे पयलीं वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या तेंचे मनशां फोन लावन तेणी आपल्या थंयचे मनीस धाडले आनी तेंकां दाखयलें आमी कितें जालें म्हणटा तें थंय आनी तेणी स्वता मानूनय घेतलें आहा की तें पळयलें जाल्यार तें गटारांतलें उदक कसलें तेंच खबर ना। तेणी तें नांव दिवचें पडटलें तें उदक कसलें म्हणटा। आतां तेणी कितें सांगलें तुमकां ते इन्स्पेक्शनाक धाडलें म्हणून? तेंकां उदक येता खंयचें हो पयलीं जाय न्हू आमकां। तुमी आतां उदकाचें कितें केलें तेणी? टेस्टिंगा धाडलें म्हणल्यार? आतां तेणी आमी जर उदक घेतलें आहा आतां आमी टेस्ट करपा लागून तेणी कितें केलें तें आतां आमकां खबर ना। ते म्हणटाले टेस्टिंगा धाडटा अशें। आनी कितें करता म्हणलें तेणी? ते तेंची आतां न्हू कशें आसा पळय। तुमी कोणा कडेन उलयले? तेंगे ऑफिशियला कडेन कोणा? तेंचे ऑफिशियला कडेन उलयला। तेणे कितें सांगलें? वेस्ट मॅनेजमेंटाचे ऑफिसर प्लांटाचे मनीस येयल्ले तेंचे कडेन उलयला आनी वेस्ट मॅनेजमेंटा तेंच्या मनशां कडेन उलयला। तेणी कितें सांगलें? तेणी म्हाका सांगलां फाल्यां पर्यंत येता ते आनी तेजेर कितें म्हणटा सुताव करता म्हणून। गटा हुआ ना सर, इसलिए वो वैसा हो गया। लेकिन ये पानी कैसा है? क्या है इसमें पानी में? कलर ऐसा कैसा हुआ है? जो मट्टी रहता है वो मट्टी लेकिन केमिकल छोड़ रहे हैं क्या कंपनी से? क्या अपना कंपनी में कौन सा केमिकल ही नहीं है। गए साल कैसे मरे यहाँ मच्छी कैसा मरा था? उस टाइम पे भी आपने देखा है ना, वो पुराना पानी था उधर लैंडफिल जमा जो तुम्हारा डंपिंग ग्राउंड वो था आपके क्लीन हुआ था। कंपनी से बाहर निकल रहा था। कंपनी का नहीं था, कंपनी के बाहर का जो डंपिंग ग्राउंड था उसको हमने क्लीन किया। साल लगता है डंपिंग ग्राउंड क्लियर नहीं, होने के अभी लिए? एक कितना साल हुआ इधर? बरं तू प्लांटार येवन पळय सगळो सुकलो आसा तुका जाय जाल्यार तेणी हो पळय प्लांटार आतां ना आतां हें उदक येयलें तें कोण भायल्यान घातलें म्हणटा तुमी? आतां उदक हांगच्यान आसा प्लांटा ते सायडीन उदक तुमी हें उदक खंयचें म्हणटा तुमी? हांव तूं कशें म्हूण सांगूंक शकता। आतां आमी टेस्टिंगा धाडलो न्हू, सॅम्पल कलेक्ट केला केन्ना धाडला? सकाळी आमी सॅम्पल कलेक्ट आनी थंय नुस्तें मेलें खंय तें थंयचें धाडलां? हय दोनी कडल्यान आमी सॅम्पल कलेक्ट केल्या। आतां हें तुमी उदक म्हणटात तुमचे भितरल्यान येना हें उदक म्हणटा तुमी? जितलें म्हणल्यार आमकां खबर आहा भितरल्यान उदक येना।